दीस मंगळार डिसेंबराची 31 तारीख 2024. पयलें वाचप सांजोवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 2 वळ 18 तावन 21 पर्यंत. भुरग्यांनो, शेवटीचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां, आनी आतां जायते क्रिस्ताव विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटीचो काळ म्हणून आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्ही, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंस ते रावते आसले, अशें तांचे मदलो कोणूच आमचे मदले न्ही म्हणून स्पश्ट जालां. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यात देखून सर्व संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंतिनाकात. तुमकां समजणी आसा आनी सतातावन फटू केदींच उपजना म्हणूनय तुमी जाणात, देखून हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96 1 तावन 2 11 तावन 12 आनी 13. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाकणा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सर्ग सगळो आनंदू उल्लासूं अख्खो संवसार, गरजो दर्यो सागोर आनी तांतलें सर्व. फळ पिकासोवें उल्लासूं भुंयबाटा. संतोसान हालो धलो रुखा झाडांनी भरिल्लीं रानां वनां. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सगळी सृश्टी उल्लासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करूंक. सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. शुभ वार्ता. सांजोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 1 तावन 18 पर्यंत. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. शब्द देवासोवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वींच तो देवाचोवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रसन जाल्ल्यो, आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे वेळें आयलेली ना. रचिल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो, आनी तो जीवस मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सतमंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो हो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केलेल्या सोमेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्ही रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाची खुशी वरवीं, बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली.
महिमा बापाच्या एकल्यास पुताक सहजली. जुवान ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयल्लें स्थान घेता. म्हणून जाचे विशांत हांवें सांगिल्लें तो होस. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मनशा कुळांतय जेजू क्रिस्ताचें स्थान कितें म्हणल्यार आमी समजता. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. जशें सूर्यो संवसाराक तशें जेजू मनशांच्या आत्म्याक. जेजू केंद्र आनी उगम सर्व आत्मीक उजवाडांचे. ऊब, जिवीत, भलायकी, वाडावळ, सोबाय, फळादीकपणाचें. जशें सूर्यो सर्वांचेर फांकता तशें जेजू उंच आनी कनिश्ट, ग्रेस्त आनी दुबळो, जुदेव आनी ग्रेक सर्वांच्या बरेपणा खातीर तो परजळटा. सूर्याच्या उजवाडा बरी तो सर्वांक मेळटा. सर्वांक ताका पळोव येत आनी तांच्या जिविताच्या झरींतले वा उजवाडांतले पियेव येत. जर हजारो लोक ताच्या दोळ्यांक पट्टी बांदून काळोखाच्या भुंयारांत तांकां सिलिपयतीत तर उजवाडा बदलाक काळोख विंचली ती तांची सूख, सूर्याची न्हय. त्याच परी जर लोक आत्मीक काळोख विंचतात तर ती सूख तांच्या कुरड्या काळजांची. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 3:19 जुआंव सांगता, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपलीं कर्तुवां खोटीं जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. मनीस पळोवंदी वा ना, क्रिस्त खरो सूर्यो, संवसाराचो खरो उजवाड. जेजू क्रिस्ता भायर पातक्यांक दुसरो उजवाड ना.